पंचायत घर बांधपाक 2 कोटीची तजवीज केल्या अशें प्रतिपादन पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांणी केलां। बुधवारा काणका वेर्ला पंचायतीच्या नव्या इमारतीचे पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी उक्तावण केले। ह्या वेळार मंत्री एलिना सल्ढाना, उदका स्रोत खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकर, पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले। ह्या वेळार भोउद्देशीय सभाघराचो बुनियादी फातर बसयलो। आरडीएक्स खातीर वेर्ला काणकाच्यान गौतम शिरोडकार। ऑफिशियल इनॉग्रेशन करपाक काय हरकत नासली। जो मनीस पावरार आहा तेका तो अधिकार आसता, बाबा तूं ऑफिशियल मंत्र्यांक आपय, तांकां हें कर आनी प्रोटोकॉलाची थोडीशी मर्यादा घेव, ती पाळ आनी तेतून इनॉग्रेशन कर। जी वास्तू ज्या सरकाराच्या एका खात्यान बांदलेली आहा तेका कोणाक काय करनासतना तुम्ही स्टार्ट करतात, तुम्ही सगळो व्यवहार थंय स्टार्ट करतात। आज आमकां फायदो कितें जालो? आज आमी एलिना सल्ढाना म्हणजे या खात्याच्या मिनिस्टराक आमी हांगा रापयल्या। या मिनिस्टराक हांगा रापयल्या नंतर तो फायदो कितें जालो? खायली वास्तू आणि खायली जी व्यवस्था तिने पळयल्या नंतर तिच्या लक्षात येयले की ह्या पंचायतीक जो ग्राउंड प्लस 1 दुसरो फ्लोर जावो, म्हणजे जो सेकंड फेस आहा, फर्स्ट आणि जी सेकंड फेस आहा, या सेकंड फेसीक लागणारी फुडली जी हे बांदकाम आहा ते आपूण करता म्हणून तिने आमकां सांगले। हे फायदे आसता, मंत्र्यांक आमी कितें काडप आसता? आमी हांगासर येवच्या आदी काणका हांगासर वचून आयले आणि काणकाच्या थंयसर आमी पळयलें जाल्यार थंय एक जागो आसा, त्याच्या बद्दलचो इतिहास हांगासर सगळ्यांक खबर आसा, कसो सांगलेलो आसा तो कबुंदतीची जागा हें तें सगळें। आणि थंय एक दुसरी व्यवस्थित इमारत पंचायतीच्या मालकीची उबी रावची असो प्रस्ताव पयलींच आशिल्लो, तातूंतय हांवें व्हडलें कांय करूंक ना। पण त्यामुळे तेच करपाक जाय जाल्यार त्या मदीं कांय अडचणी आसल्यो। त्या वेळार मात्र 1-2 फाटी हांव येवन गेलो, थंय पळोवन गेलो, डायरेक्टर हांव आमी सगळ्यांनी तो प्रश्न सॉल्व केलो। थंयचो आतां आमी पायाभरणी करून हांगासर आयिल्ले आसा आणि ती पायाभरणी जातकच थंयच्यान आमी हांगा येता आसतना हांव सहज विचार करतालो की त्या कामाची तशी कितें गरज आसली। हांगासर पंचायत घर आसा, हांगासर एक हॉल जातलो, हांगासर सगळे जाण येतात, त्या कामाची कितें गरज? जाल्यार लक्षात घेवपाक जाय, एखादो योग्य पद्धतीचो आमदार तुम्ही ज्या वेळार निवडून दितात, जो मंत्री म्हणून सगळीकडे कामान वावुरता, त्या मंत्र्याचे त्या आमदाराची दूरदृष्टी असता की एखादें हें ल्हानशें एखादें घर जालें पंचायतीचें म्हणटकीर तितल्यान फावना, तितल्यान जायना। एखादो जर दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेंतल्यान बरो प्रोजेक्ट जर उबो रावू शकता आणि तातूंतल्यान जर बँके आमच्या हांगासरल्या पंचायतीक कितें इनकम येवं शकता, सतत रेव्हेन्यू येवं शकता, जाल्यार तें जावपाक जाय। जेन्ना एक ग्राम सभा जाता, ही बी पंचायत घरांत जाता आनी लोक एकठांय येवन आपले विचार लोकां मुखार दवरता आनी एकठांय एक थाराव घेता गांवच्या फायद्याक। Ladies and gentlemen, there is no denying that the Panchayat Ghar is an essential infrastructure of every village. It is precisely for this reason that the director of RDA, Shri V. Shetty, made sure that phase 1 of this project was completed in a time-bound manner.